सगळ्यात पयलीं तुमकां विशय खबर आमी टेम्पो ट्रॅव्हल टॅक्सी असोसिएशन नॉर्थ गोवा. सो आमी लास्ट टायम एक एक्टिव्ह ड्रायव्ह केल्ली एक गाडी म्हणजे आमकां आमच्या बिझनसाक टॅक्सी बिझनसाक धक्को दितात नियर बाय महाराष्ट्र स्टेट. ते स्टेटींतले भायले म्हणजे प्रायवेट गाडयो येतात आनी आमच्या गोंयांतलो बिझनस घेवन वयता. म्हणून आमी एक एक्टिव्ह ड्रायव्ह करून एक गाडी धरली. जी गाडी एकच गाडी दोन फावटी रजिस्टर आसली. ती गाडी धरली ती अजून गाडी हांगासरच आसा कित्याक तेजे कडेन पेपर वर्क कांय ना. कितले महिने जाले आता जवळ तीन महिने क्रॉस जाले. ऑलमोस्ट 3 महिने तिसरो महिनो. सो आता कितें जालें खबर आहा, ह्या 4 दिसां पयलीं आमी असोच एक सकाळी फुडें 3 सुमार आमकां कळ्ळें की एक प्रायवेट गाडी हांगासर गोंयांत येता भाडें व्हरपाक. आणि म्हणून आमी सगळ्यांनी ती फिल्डिंग लायली आणि गाडी धरली. आमी कितें करता, गाडी धरता आणि RTOचे हँडओव्हर करता. RTOची जबाबदारी की तेचे सगळे डॉक्युमेंटेशन चेक करप, ती कसली गाडी आहा ते पळोवप. आमी जेन्ना पळय आयज रस्त्यार पळय गाडी आमची घेवन धांवता तेन्ना आमी टॅक्स भरता. म्हयन्याक 1700 रुपया आमी पॅसेंजर टॅक्स भरता, परतून रोड टॅक्स भरता आणि ह्यूज आमकां एक इन्शुरन्स आसता, ह्यूज अमावंटाचो एक इन्शुरन्स वर्सा. पण ह्या गाडयेक 10 ते 15 हजार इन्शुरन्स, एक कसलो टॅक्स ना, कांय ना खंयसरच ती आडयली जायना गाडी. आमी RTO कितले फावटी लेटर केले, सगळे केले, डायरेक्टराक केले की सांगले की बाबा असल्यो गाडयो आड्या ज्यो आमकां हे इफेक्ट करतात ते. आतां कितें जालें सांगता तुमकां, ही गाडी धरल्या उपरांत ह्या गाडयेकारांक सगळ्यांक ऑलरेडी कळलें की बाबा ते गोव्यान प्रायवेट गाडयो आडयतात. पण हो जो गाडयेचो ओनर आहा तो एक कोण तरी व्हडलो, आपण सगळ्यान व्हडलो कोण तरी आसा म्हणजे त्या महाराष्ट्रान आपले व्हडले लिंक आहा. हो डायरेक्ट एजंट, तो डायरेक्ट गोवा गव्हर्मेंटाक चॅलेंज करता. गोव्यान आपली कोण गाडी आडयता तो पळयता म्हणटा तो तेणी आमच्या प्रमोद सावंताकय चॅलेंज केलें की बाबा ही जी गाडी आसा पळय ही आपली कोणी ती 2 दिसां वयर हांगासर आडोवन दवरपाची. म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट आसा, आमी ही गाडी मेहनत करून धरल्या पळय, ही गाडी कोर्टान वचपाची. आमी डायरेक्टराक सेड्रीक साहेबाक वचून मेळ्ळे की ही गाडी कोर्टान घाल म्हणून. सेड्रीक साहेब सांगता की हांगासर आमकां दवरपाक जागो ना. पळय जर म्हाजो तो गोंयचो भाव जर आसलेलो जाल्यार ताका ते ह्यूज अमावंटाचो चलन फाडटले आसले. हांव सादीच एक गजाल सांगता, फाटल्या दिसांनी एक इशू जालो धाकट्या गाडयांचो की बाबा एक स्पीड गव्हर्नर ना बसयल्यार तांकां 10,000 फायन दिता. आणि ह्या गाडयेक तो विदावट हे टॅक्स भरुच्या शिवाय विदावट आणि रजिस्ट्रेशन कांय ना सगळें प्रायवेट रजिस्ट्रेशन, तो बिंदास गाडी घेवन येता, गोंयांसून भाडें भरता आणि आमचे गोंयचे सरपंच त्याच्या वतीन झगाडटात की बाबा आमचो लोकल MLA कडेन वयतात. ट्रान्सपोर्ट काय सांग येदो व्हडलो तो कोण, तो तर डायरेक्ट सांगता थंय महाराष्ट्रान सगळ्यांक सांगता आपली कोण गाडी आडयता ती पळयता. आपण चॅलेंज केला त्यांनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक. ही गाडी महाराष्ट्रातली म्हणजे म्हाका दिसता बांदा आणि ही गाडी त्यांनी पळयशात तुम्ही, ही गाडी 9+1 गाडी, पण हितून 17 पॅसेंजराची कॅपॅसिटी आहा. हे अल्टरेशन आणि हेका मामुली 15,000 रुपये हे फायन मारून 2 दिसान गाडी सोडटा. हेच्यान हेचे इतको कसो हेंचेर प्रेशर ह्या डायरेक्टरांचेर हेंचेर. आमी पर्सनली काल डायरेक्टराक वचून मेळ्ळे, एनफोर्समेंटाच्या डायरेक्टराक. तो सांगता ही गाडी दवरपाक मेळची ना, तेणी तालाव फारीक केलो. हांव म्हाजें एकूच इंटेंशन की तुमी आमच्या गोंयांक लागून बसल्यात की महाराष्ट्राक लागून बसल्यात. आमच्या गोंयांक जे आमचे बाबडे गोंयकार जे खरेंच जे टॅक्स भरून जे बाबडे सगळे कायदेशीर करून वयतात तांकां तुमी सपोर्ट करपाक जाय, की ना की बाबा हे बेकायदेशीर वयता पळय तांकां तुमी सपोर्ट करप. म्हाका सांग ती आमचो गोंयचो बाबडो हप्ते भरूंक जायना म्हणून तो सुसायड करपाच्या मार्गार आसा. आणि हे प्रायवेट गाडयो घेवन बिझनस करून जे वयतात पळय तांकां तुमी सुसायड सोडटात. म्हाजी एकच प्रमोद सावंता कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की असल्या गाडयेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. जो आयज तो सांगता गोवा गव्हर्मेंटाक आणि आमच्या एंटायर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक चॅलेंज करता तो मनीस, ताका तुमी कितें आहा पळय तेची ती हे तुमी दाखोवन दिवची अशें म्हाका दिसता. नांव बी जाणा तुमी? नांव कितें तेजें? पावसकर म्हणून अनिल पावसकर म्हणून करता. ॲक्च्युली आमी जेन्ना गाडी धरपाक गेले तेन्ना हांगासर खूब की बाबा ती गाडी सोडोवपाक लागून डायरेक्ट MLAचे फोन, खंयच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो फोन. म्हाका सांग म्हाका कांयच कळना. जर ती आमच्या सर्वसामान्य भुरग्याची जर गाडी धरली जाल्यार तुमी एकूय फोन मारिनात ती सोड रे म्हणून, ताका फायन घाल आनी सोड म्हणून सांगता. आणि ही महाराष्ट्र बॉर्डर गोंयाच्या बॉर्डरी भायली ही ताका तुमी 2 दीस ही गाडी दवरपाक तयार ना. ही म्हाजे एक डायरेक्टरा कडेन, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आणि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागण्या ही गाडी कोर्टान घालची आणि कोर्टानसून तेणी ती रिलीज करून व्हरची. माझे नाव सुदीप शेट्टी आहे.
तर ही गाडी आमच्या आम्ही सकाळी हे करून धरून दिलेली RTO डिपार्टमेंटा. हे गाडी आसा ते प्रायवेट धरल्या ही गाडी 4 दिसां पयलीं धरल्या. ही 22 तारीख ही गाडी मॉर्निंग सकाळी 5 फिल्डिंग लावन धरलेली आसा. भाडे घेऊन आसले पॅसेंजर पॅसेंजर आसली ही गाडी. पॅसेंजराची गाडी म्हणजे ही गाडी 9 सीटर कॅपॅसिटी आसा आणि लेंथ गाडयेची 17 सीटर आसा आणि अल्ट्रेशन केल्लेली गाडी. हे गाडये सदीत गोंयान येवन आमची सकाळी म्हणजे भाडे 2-3 हजाराचो फरक घेवन भाडे देवन घालून भाडी व्हरतात. कमी रेटाक भाडी करून वयता. आणि आमी एक्चुली ह्या सायडीन महाराष्ट्र टॅक्स भरून आमचे भाडे घेवन वयता. आमी लिगल भरूंक जरी गेले जाल्यार हे आमकां फायनी हे करून CF आमचे सेपरेट काड हे करून फायन भरून हे करता. पण हेंकां हे गोंयान हेंकां हे गाडयेक सादारण 30 एक तरी चलनां आसा. ती 500 वयर चलन ना. ही बोगस रजिस्ट्रेशनाची गाडी आसा प्रायवेट नंबर प्लेटाची. सो आमच्या गव्हर्मेंटान हेच्या पयलीं ती बोगस आसली न्हू, ती तुम्ही धरल्या ती बोगस. सेम गाडी सगळे हे अशेंच चलता. हे व्हायट नंबर बोर्ड आसा पळय ते एक्चुली लिगल ना आसा. पण ते गोवा गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता की हे भायले आतां आमी हे ते भायच्यान घेवन येता तांकां आमी केन्नाच कांय विचारना. पण जेन्ना गोंयान आमचे भाडे पिकअप करूंक येता तेन्ना आमी तांकां आडोवन दिले जाल्यार हे आमचे MLA कोण पंच हे आसात ते तांकां सपोर्ट करून ये तुमी म्हणटा आनी भाडे व्हरपाक रेडी येता. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हे अशे गाडी येतात पिकअप करपाक तरी निदान. भायले घेवन येतात भाडे तेंचे आमकां कांयच पडलें ना. आनी आमी गोवा आमचे टॅक्सीवाले आसा ते तेंचे भाडे आमी वचना तेंच्या कडेन हाडून. ते महाराष्ट्रान पिकअप करून हाडटा आनी बाबा फिरयता आनी व्हरोन सोडटा अशें आमी केन्ना करिना. सो तेंच्या कडेन मागता आमी की आमकां सपोर्ट करपाचो. हे अशे गाडी येतात पळय तांकां बाबा पिकअप करपाचें काय ना ते हे तेंच्यांनी तरी सांगपाचें आमकां. आनी कसो बिझनेस करपाचो तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता.